हांव मदन भट, म्हाळसा संस्थान अर्चक. म्हाका खूब आनंद जाता. हे कार्तीक मास जो पळय आसा, हे कार्तीक मासांत हातोळा कार्तीक शुद्ध पौर्णिमा हे दिसाक वनभोजन जाता आनी प्रतिपदा, बद्द प्रतिपदा आनी द्वितीयेक हांगा लक्ष दिपोत्सवाचे उत्सव जाता. देव पुनवे दिसाक सकाळ फुडें वनांत वता आनी थंय धात्री पूजन करून दनपारचे संतर्पण इत्यादी सगळी जावन सांजचे वेळाचेर पुनः आरत्यो जावन देव पुनः देवस्थानात येता. तशेंच हे वनभोजन दर वर्स घडत आसा. थंय याचे जे पळय आसा वर्साचे हवन इत्यादी कार्यक्रम जाता. हांगाय तशें लक्ष दिपोत्सवाक 1,00,000 वाती ज्यो पळय आसा देवाक दाखोवपाच्यो आसा. ह्यो 3 सर्तींत आमी दाखयतात. म्हणजे आज दनपारां 33,000, रातचे 34,000 आनी फाल्यां दनपारां जो पळय आसा पुनः 33,000 अशें करून 1,00,000 वाती ज्यो पळय आसा देवाक दाखोवपाच्यो आसा. देवळाचे सभोवती कार्तीक मास आशिल्ल्या कारणान पणटी पेटोवन जी प्रार्थना जाता आनी आज सांजचो जो पळय आसा आपल्याले हाचे अंबारीतून मिरवणूक आनी त्या प्रमाणे नौका विहार इत्यादी कार्यक्रम आयचे दिसाक सांजचे वेळाचेर उत्सव घडटा. गोंयच्यान आनी भायल्यान लोक येवन आयच्या दिवसाक उत्सव पळोवपा खातीर मुद्दाम येतात. हांव हे संदर्भाचेर सगळ्यांक परबी दिता आनी हे कार्तीक मास देवान सगळ्यांक बरें करचें अशें देव सन्निधी मागून म्हाजी 2 मिनटां